केंद्र सरकारच्या आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत पेडणे तालुक्यातल्या इब्रामपूर हणखणे गावांक उत्तर गोंय खासदार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान दत्तक घेतिल्लो। मात दत्तक घेवन वर्सां जाली तरी लेगीत थळावे लोक मुळाव्या गरजांपासून वंचित आसात, अशें काँग्रेस पदाधिकारी आनी ग्रामस्थां मदीं जाल्ल्या चर्चेंतल्यान उघड जाला। डेस्क ब्युरो रिपोर्ट। ग्राम योजना ही भारत सरकारान जी सुरू केली ती पहिली योजना 1916 साली संपली आणि 16 नंतर 1919 सालपर्यंत आता आम्ही दुसऱ्या वर्षात खरं म्हणजे ह्या कालावधीत 2 गावांचो संपूर्ण विकास करून ते आदर्श गाव म्हणून जनतेसमोर येऊंक जाय। या योजनेखाली काय काय कामां आसात याची माहिती त्या योजनेतच आसा। त्यात रस्ते योजना, पाणी पुरवठा योजना, समाज स्वास्थ्य योजना, प्रत्येक भारत स्वच्छ भारत योजनेखाली प्रत्येक घराक ही संडास पुरवण्याची योजना, शेती व शेतीप्रधान गाव असा त्यामुळे शेतीचा सर्वांगीण विकास, तिलारी सारखे पाणी ह्या गावात हाडले, त्यानंतर ते पाणी गेल्या 10 वर्षांत किंवा 5 वर्षांत निदान एकरामध्ये क्षेत्रफळ कितले वाढले आणि उत्पन्न कितले वाढले। दूध उत्पादनासाठी हो गाव प्रसिद्ध असा, केळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असा, आपल्या ऊस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असा, फुलांसाठी प्रसिद्ध असा, सगळ्या प्रकारचे असतात। पण या योजनेपैकी निश्चित या विकास योजनेखाली घडले की नाही हे जेव्हा आम्ही ग्रामस्थांकडे चर्चा केली त्यावेळेला एक निराशाजनक चित्र आमच्या समोर उभे रावले। सदांच लोकां फाटल्यान आसता लोकशाही टिकोवपी, लोकशाही पद्दतीन चलपी आमकां हांगासर हुकुमशाही ना। तुम्ही जर आमकां हांगासर आदरान जर आमी कशें आयज आपयल्यात हे व्हडलोसो गाजावाजो जावन व्हरलो, पण हे कॉर्नर मिटींग तुमच्या समस्या जाणव खातीर आमी येयले हांगासर। खूब बरें दिसलें। तुमकां कसलोय प्रॉब्लेम असो, एक तर राजकीय दबाव खातीर काँग्रेसी कडेन काम करपाक हांगासर पेडण्यान आमचो जो मंत्री आसा तो खूब आमकां त्रास करता, ही आमकां खंत आसा। पण आयज लोकशाहीन जर लोक आमच्या फाटल्यान आसले तर आमदाराक सुद्दां नमोवपाची ताकद आमच्या लोकांक आसा। संसद आदर्श ग्राम योजनेखाली आदर्श गांव जो प्रायम मिनिस्टरान मोठे गडबाज करून देशभर एक हवा निर्माण केली की प्रत्येक मतदारसंघाक एक आदर्श ग्रामपंचायत जावं एक आदर्श गांव तयार करता म्हणून। सो आता जवळ ह्या कामाचें हें कंप्लीट जाल्लें आसा। सो आमी एक जस्ट विचार विनय करपाक समजून घेवपाक की हांगा कितें फरक पडलो। ह्या खासदारान हो गांव सिलेक्ट केलो, बऱ्यो पब्लिसिटी जाल्यो, सगळें जालें, पूण गांवाची परिस्थिती कितली बदल्ल्याक, ह्या ग्राम योजनेचो फायदो ह्या लोकांक कितलो जालो, त्यांच्या जीवनाचेर कितें बदल येयलो, कितें बदल पडलो, हेजें सगळें समजून घेवपाक आमी आयज आयले। आनी चित्र इतलें निराशजनक आसा की खासदार स्वताक सांगता की ह्या योजने खाली केंद्रा साकून आपणे 10 पैसे हाडपाक शकलो ना। ह्या योजने खातीर जी मिटींग जाली त्या मिटींगेक वेगळे वेगळे प्रश्न उपस्थित केल्ले, तातूंत आशिल्ले जी लायट वीज परत परत वयता आनी लोकांक हैरान करता ती रेग्युलर करपा खातीर, तेजे नंतर गांवांक सगळ्यांक टॉयलेट बांदपाक जाय, गायी म्हशी दवरपाक एक शेड बांदपाक जाय, तेजे नंतर एक फुटबॉल ग्राउंड, पिवपाची उदकाची सोय, आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्कीम आसा ते स्किमीचो लाभ सामको 100% ह्या गांवांक दिवचो आनी तेजे खातीर एक वर्कशॉपाची योजना, भाजी जी पीक जाता ते भाजयेचें पीक सांबाळून दवरपाक एक कोल्ड स्टोरेज, सो अश्यो वेगवेगळे स्टोरेज, सो अश्यो वेगवेगळे डिमांड, रस्त्या वयले लायटी सगळे बेजीक त्यो सारक्यो रेग्युलर चलच्यो। सो हे सामके बेजीक, हाका खर्च कांय येनासतना ह्यो योजना जावपाक शकताल्यो। आनी जाल्यार एक आदर्श गांव म्हणजे तितून भितर आमी तेही प्रश्न केले की कितले ह्या योजनेच्यो केंद्र सरकाराची जितली योजना आसा त्यो योजना ह्या गांवांक पावचो हो उद्देश आशिल्लो त्या फाटल्यान। सो इतली निराशजनक आसा ती एक योजनेचो फायदो ह्या गांवांक पावलो ना, ह्या गांवचो कांयच कायापलट जालो ना, म्हणजे हेजेर फर्क कांयच पडना की आदर्श गांव जावन जो एक तेजो फायदो मेळपाक जाय आशिल्लो तो कांयच जालो ना। ते सांगता 7 कोटीचो खर्च केलो म्हणून, 7 कोटी तो आमदारूय म्हणटा ते आपणी केल्यात राज्य सरकाराचे, आनी तो खासदारूय म्हणटा ते आपणी केल्यात, म्हणजे हातूंतल्यान आतां खरें कोण उलयता फंड कोण उलयता खबर ना आमकां, केंद्रांतल्यान काय हे पयशे येयल्ले ना हें जाहीर आसा। तितून भितर आमी चॅक केले जॉब्स कितले क्रिएट जाले, एम्प्लॉयमेंट कितली क्रिएट जाली ह्या सगळ्या योजनेंतल्यान, म्हणजे थंय तें जाता तेन्ना एक वेगळो फरक लोकांच्या जिवनाचेर पडटा। पूण इतली निराशजनक गांवकारांची उलयता आसतना कळ्ळें की